गोंय विद्यापीठात छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या राज्य पद्धतीचेर संशोधन चल्लां। ताच्या आदारान फुडल्या वर्सा गोंयच्या इतिहासा बरोबर शिवाजी महाराजाची माहिती दिवपी इतिहास पाठ्यपुस्तकांत हाडटले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। 6 जूनाक छत्रपती शिवाजी महाराजाचो राज्याभिषेक जाल्लो। ह्या दिसाचें औचित्य साधून सोमारा चिखले वास्को मुरगांव हिंदू समाजान उबारिल्ल्या पुतळ्याचें मुख्यमंत्र्यान अनावरण केलें। ह्या स्मारकाच्या सोबितीकरणा बरोबर स्मारकाचो आनीक विकासा खातीर सरकार अर्थीक तरतूद करतले। तशेंच सड्या वयलो किल्लो राखून दवरपाची जबाबदारी सरकार घेतले, मुख्यमंत्र्यान सांगलें। या मर्मगोवा तालुक्यात 21 फूट उंचीची छत्रपती शिवाजी महाराजांची मूर्ती हिंदू महासभेचे अध्यक्ष नानाबाब बांदेकर आणि बाब किरण नाईक या सगळ्या वांगड्यांनी ही मूर्ती घातली, त्याबद्दल नटान ताळयो वाजून त्याच्या सगळ्यांचे स्वागत करते। सदोदीत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आदर्श घेवपा खातीर आणि आम्ही आताच सांगला की युनिव्हर्सिटी छत्रपती शिवाजी महाराजांचे चेअर आम्ही एस्टॅब्लिश केला। छत्रपती शिवाजी महाराजांचो गव्हर्नन्स आसतलो, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पब्लिक ॲडमिनिस्ट्रेशन आसतलें, किंवा आताचे आम्ही जेन्ना गव्हर्नमेंट पळयता की त्याच धर्तीचेर त्याच पद्धतीचे गव्हर्नन्स जे आशिल्ले हे त्याय वेळार चलताले आणि आताच्या पिळयेक परत एकदा ते गव्हर्नन्स समजून घेवपा खातीर आम्ही हे परत एकदा छत्रपती शिवाजी महाराज चेअर ही युनिव्हर्सिटी एस्टॅब्लिश केल्या की नवीन युवकांक छत्रपती शिवाजी महाराजांची रणनीती आसतली, राजकारण आसतलें, ॲडमिनिस्ट्रेशन आसतलें हे समजून घेवप गरजेचें आसा आणि त्याच धर्तीचेर आमच्या गोवा युनिव्हर्सिटीत अशा पद्धतीचे कार्य जे आसा हे चालू आसा। आमकां म्हणजे पाठ्यपुस्तकां छत्रपती शिवाजी महाराज आसतलो, गोंयचो इतिहास आसतलो, म्हणजे कदंबकालीन राजवट आसतली, ही सगळी इतिहास परत एकदा हाडपाची गरज आसा। फाटलाच शिक्षण मंत्री ह्या नात्यान फाटल्या वर्सा आमी इन्स्ट्रक्शन दिल्या, केन्ना तरी फुडल्या वर्साच्यान अशा पद्दतीत आमच्या सिलेबसात बदल जावपाचो आसा। हिस्ट्री जी पाठ्यपुस्तकां ही लागू जावपाक जाय ती फुडल्या वर्साच्यान निश्चित रित्या अशा पद्दतीचो आमचो पुराय इतिहासात ही लागू जातली। गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट।